हालेलुया. देखून आमी कालसात एक गेदी भर आमच्या दोनी हात कालसाचेर दवरया. आमी कांयच करूंक शकना. आमी निशक्त मोगाचे भावा भयणींनी. आमचे कडेन कांयच सकत ना. ही संवसाराचे सकत ग्रेस्त काय दुडू भांगर हंकार गर्व थोडेच दिसता. किंचित उरना. एक दीस सगळें नाश जावन येता. उरता एकच देवाचो मोग मात्र. ससनाच्या ससनाक उरसो तो देवाचो मोग. सांग पावल सांगता कोरिंथ बरयल्या पयल्या पत्रांत 13व्या अध्यायांत मोग मात्र बाळूवाता. मोग मात्र उरता. दुसरें सगळें नाश जाता. देखून त्या मोगाक आशया. जेजू तुजो मोग म्हज्या काळजांत वत. तुज्या मोगान म्हाका अभिषेक कर जेजू. संवसाराच्या मोगांतावन संवसाराच्या ह्या सगळ्या वशांतान म्हाका मेकळे कर जेजू. कुडीच्या वडण्यांतान म्हाका मेकळे कर जेजू. म्हज्या मतीक समाधान दी. म्हज्या मतीक उजवाड तूं दी. तुज्या उतरांची समजणी म्हाका दी. द पॉवर ऑफ गॉड विल कम अपॉन अस. तुमच्या भुरग्यांक समर्पण कर दिया. तुमच्या कुटुंबात कोणी पिडे आसता समर्पण कर दिया. जेजू तुज्या भाग्यवंत हातांनी आमकां आपण गुण कर जेजू. समर्पण कर दिता. जेजू हांव जावन आसा तुजें मंदीर. तर म्हज्या ह्या कुडींत तुजें मंदीर जाल्ल्या कुडींत खंयचीच पिडा आशिल्ल्या रावंक शकना. ती भायर वचून येता वेळार. इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. कमांड द स्पिरिट ऑफ सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस. गो आउट फ्रॉम मी राइट नाउ. A spirit of diabetic, a spirit of blood pressure, a spirit of thyroid, a spirit of any sicknesses, a bone problems, a nerves problem, a digestion system problem, a skin problem. In the name of Jesus, go out from me right now. You don't have any authority over me. तुका कसो अधिकार ना म्हज्या जिवितान. म्हजे थंड भायर ये सगळ्या येत वेळार. हर एक रिलेशन पिडेशिल्लें रिलेशन हांव डिस्कनेक्ट करता ह्या वेळार. डिफीट करता सोम्या जेजू. गेट आउट फ्रॉम माय लायफ. लॉर्ड जीसस टच मी. हील मी एंड सेट मी फ्री लॉर्ड जीसस. लेट द हीलिंग पॉवर फ्लो अपॉन मी राइट. जेजू तुजी गुण करची सकत. जेजू म्हज्या जिवितान म्हज्या कुडींत वाळय जेजू. वाळय जेजू. हर एक पिडे आशिल्ल्या ह्या वेळार जेजू पयस वचून मदीं येता. कित्याक हांव जावन आसा तुजें मंदीर जेजू. म्हजी कूड जावन आसा तुजें मंदीर. जेजू तो जावन आसा म्हजें सिरासरण म्हजें मस्तक. खंयचें तें वायट सकत म्हाका हात बोट लावंक शकची ना. 1 John chapter 5 verse 18. सोवाचें पयलें पत्र 5 अध्याय 18वें अध्याय 18वें वाक्य. देवाचो भुरगो पाताक करिना. बापा सकलो जनीत पूत जेजू क्रिस्त म्हाका राखता. सैतान म्हाका हात सयत लायना. This is the promise of the Lord. Claim it and pray. Claim it. No one can touch me in the name of Jesus Christ. Shatara barakala uradakasha. Shita barakala uradakasha. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Let the power of God. दोन्ही हात आमचे उक्ते दवरया. ते अभिषेकाचे the anointing खातीर आमी मागया. Pray for anointing. ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕರಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾಚನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ರೆ. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ನಿರರ್ಥಕವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣಿಸೋಣ. ದೇವರೇ ಯೇಸುವೆ, ಎಂದಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಚಲಿಸು. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾರ್ಯ ಈಡೇರಿಸು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮನ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ. ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ. ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಅಭಿಷೇಕ
ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸುಗ್ಗಿಕಾಲ ಸಮಯವಿದೋ ಆತ್ಮಾದಿ ತುಂಬಿಸಯ್ಯ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಅಭಿಷೇಕ ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸುಗ್ಗಿಕಾಲ ಸಮಯವಿದೋ ಆತ್ಮದಿ ತುಂಬಿಸಯ್ಯ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಅಭಿಷೇಕ ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸುಗ್ಗಿಕಾಲ ಸಮಯವಿದೋ ತಂದೆ ನಿನ್ನಾತ್ಮದಿ ತುಂಬಿಸು ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಅಭಿಷೇಕ ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸುಗ್ಗಿಕಾಲ ಸಮಯವಿದೋ ಆತ್ಮದಿ ತುಂಬಿಸಯ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ ನೀರು ಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ ಆತ್ಮನ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ ನೀರು ಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ ನೀರು ಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ ಆತ್ಮನ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ ನೀರು ಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ ಆರಾಧನೆ 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 ಅಸ್ಥಿಗಳ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಕಾಣುವೆ ಅಧಿಕಾರವ ನೀಡಯ್ಯ ಇಂದು ಆತ್ಮಾದಿ ಪ್ರವಹಿಸಲು ಅಸ್ಥಿಗಳ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಕಾಣುವೆ ಅಧಿಕಾರವ ನೀಡಯ್ಯ ಇಂದು ಆತ್ಮಾದಿ ಪ್ರವಹಿಸಲು ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ ನೀರು ಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ ಆತ್ಮನ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ ನೀರು ಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ ಆರಾಧನೆ 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 ಕರ್ಮಲಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಒಂದು ಕೈ ಮೋಡನ ಕಾಣುವೆ ಆಹಾಬ ನಡುಗುವಂತೆ ಅಗ್ನಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿಯಲಯ್ಯ ಕರ್ಮೆಲಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಒಂದು ಕೈ ಮೇಘನ ಕಾಣುವೆ ಆಹಾಬ ನಡುಗುವಂತೆ ಅಗ್ನಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿಯಲಯ್ಯ
ಕರ್ಮೆಲಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಒಂದು ಕೈ ಮೇಘನ ಕಾಣುವೆ ಆಬ ನಡುಗುವಂತೆ ಅಗ್ನಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿಯಲಯ್ಯ ಕರ್ಮೆಲಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಒಂದು ಕೈ ಮೇಘನ ಕಾಣುವೆ ಆಹಾಗ ನಡುಗುವಂತೆ ಅಗ್ನಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿಯಲಯ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ ಆತ್ಮನ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ ಆರಾಧನೆ 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 ಸೀನಾ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನ ಕಾಣುವೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ದೇವರೇ ಆ ಜ್ವಾಲೆ ನನ್ನಲ್ಲೂರಿಯಲಯ್ಯ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನ ಕಾಣುವೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ದೇವರೇ ಆ ಜ್ವಾಲೆ ನನ್ನಲ್ಲೂರಿಯಲಿಲ್ಲ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನ ಕಾಣುವೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ದೇವರೇ ಆ ಜ್ವಾಲೆ ನನ್ನಲ್ಲೂರಿಯಲಯ್ಯ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನ ಕಾಣುವೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ದೇವರೇ ಆ ಜ್ವಾಲೆ ನನ್ನಲ್ಲೂರಿಯಲಯ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ ಆತ್ಮನ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ ಆತ್ಮನ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ ಆರಾಧನೆ 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 ಸ್ತೋತ್ರ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರಾತ್ಮವೇ
ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ಜಲವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರಾತ್ಮರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ಜಲವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರಾತ್ಮವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ಜಲವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರಾತ್ಮರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ಜಲವೇ ಪರಿಶುದ್ಧ 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 ಎಂದು ದೇವನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ ಓ ಪರಿಶುದ್ಧ 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 ಎಂದು ದೇವನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ ಪರಿಶುದ್ಧ 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 ಎಂದು ದೇವನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ ಪರಿಶುದ್ಧ 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 ಎಂದು ದೇವನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ ಮಹಿಮೆಯು ಗೌರವವು ನಿಮಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ಗೌರವವು ನಿಮಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಶ್ರೀ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಶ್ರೀ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಶ್ರೀ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Praise the Lord. Hallelujah. बसया आम्ही आज थोडं वेळ देवाच्या उतारा मी नियाळ करूया. प्रेज लॉर्ड. तुम्ही काहीतरी कंत करनासतात गे कंत आसा गे तुमकां कंत आसा गे क्वेश्चन आसा गे कंत मान डॉलय नाका सारकें सांगा आले प्रेज लॉर्ड. कंत असले आसा म्हण सांगा आज ह्याच विचार तुमकां टॉक मेळटलें. प्रेज लॉर्ड. त्या वेळार तुमची कंत आसा पळय ती तुमच्या कुडीक बरी की आत्म्याक बरी की म्हूण कळटा. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तुमच्या भितर जेजू आसा गे जेजू आसा गे तर कंत कशें रावचे भितर. when Jesus is in worries out. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. तर तुमी जेजू तुमचे भितर आसा म्हणून म्हाका दिसता फूट सांगतात की म्हणून तुमकां कंत आसा म्हणटात पूण देवाचें उतर सांगता जोन सुवांजेल पयलो अध्याय 12वें वाक्य जॉन चॅप्टर 1 वर्स 12. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक कोणाक पळय जेजू स्विकार करता जो कोण हांव आतां जेजूक स्विकार करता जाल्यार स्विकार केलो जाल्यार तुमी जेजूक स्विकार केला गे करूं ना गे केला जाल्यार स्विकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक जेजू म्हणल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिला. प्रेज द लॉर्ड. देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिला. तर जेजू आमचे भितर आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अनुभव केला की तुमी खंडीत जावन आज प्रेज शिवाय तुमी एकल्यान अनुभव केला आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. तितले ते एनावंटींग तितले ते
पवित्र आत्मे सकत वाळटले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूण ताच्या आयड्यां ती तुमी जर कंत करता जाल्यार ते भारी डेंजर तुमच्या जिवितांत इट इज ए रेड लायन फॉर युअर लायफ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेन्ना जेजूचेर विश्वास दवरतात कंत हुस्को पुरा सोण सोडचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून कंत हुस्को करतात जाल्यार तुमी चिंता करतात जाल्यार कन्नडान ते गाद आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ಚಿತೆ ಸತ್ತ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಚಿತೆ ಸತ್ತ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ ಚಿಂತೆ ಜೀವಂತ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ हालेलुया 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 जर तुम्ही कंत करता जाल्यार तुम्ही उलपण आसात म्हणून अर्थ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया गलतकाराचे पत्र सांगता दुसरो अध्याय 20 वाक्य गलेशियन चॅप्टर 2 वर्स 20 क्रिस्त समय म्हाका कुर्सयला हांव आतां जियेता तो हांव न्हय बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता सांबावलोची उतरां पळय प्रेज द लॉर्ड चक्कर तुमी वासा बऱ्यांकन वासा व्हडल्यान वासा वय गे थंय रावया तुमी वाचलें न्हय क्रिस्त सवय म्हाका जर तुमची कंत हुस्को तुमची बेजाराय तुमची आनी कितें कुटुंबाच्या समस्या त्या कुर्सार खिळयल्या शिवाय तुमकां बचाविना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून जेजून तुमी इसाया प्रवाचें पुस्तक वाचलां मागीर पळया आमी हे कंप्लीट करया आमी बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता मागीर जर हांव आनी तूं रक्ताम आसा तर हांव जियेता तें जिवीत म्हजो मोग केलो आनी म्हजे पासत आपलीच भेटवणी केल्या त्या देवाच्या पुताच्या भावार्थावरवीं हांव जियेता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर आतां हांव रक्तामासान जियेना बगार जेजू थंय हांव जियेत आसतना रक्तामासाच्या ओंदवण्यो ह्या टॅम्पटेशन पुरा आमच्या बॉडीक येतात पळय कोण टॅम्पटेशन ते पुरो हांव फुलफील करूंक वचना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून क्रिस्त सोय म्हाका कुर्सायला तर म्हज्या कुडीच्यो ओडण्यो हांवें कुर्सायल्यात म्हज्यो कितें संवय आसात त्यो कुर्सायल्यात संवसाराची कितें वंदवणी आसात दोळ्यांची कितें पुसलवणी आसा ती सगळी हांवें कुर्सायल्या आतां हांव जियेता म्हजे खातीर न्हय बगर जेजू खातीर हांव जियेता जेजू म्हजे थंय जियेता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ते वेळा आमकां कंत कांय उरना आमच्या मतीन प्रेज द लॉर्ड तुमी कंत करता जाल्यार आजुनी तुमी संवसारान जियेतात म्हण अर्थ जेजू थंय जियेनात तुमी प्रेज द लॉर्ड जेजू थंय जियेतल्यांक कंत ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमी पयलें अंत करचें कालें करचें बाबा भुरग्यांक शिकोवंक तांकां फेस बांदूंक तेंकां टेन्शन म्हळ्यार टेन्शन म्हळ्यार कांय ना हाय टेन्शन वायर आमच्या माथ्या वयल्यान गेल्ले बरी आसता एक पाटी पळय की न्हय तितलें टेन्शन आमकां जालें पूण जेन्ना आमी तें समर्पण करिल्लें तें सूण सोडलें टेन्शन करचें सूण सोडलें म्हाका म्हज्या गरजांक देव यथेश्टपणी म्हाका पावता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून म्हाका कांय टेन्शन ना म्हणून त्या दीस आमी सदां टेन्शन सोडलें आतां 25 वर्सां जालीं टेन्शनाच्या वायर आमी खटकन उडयलां आनी अंत ना टेन्शन प्रेज द लॉर्ड तुका कितें जाय तें दाळ जेजूचेर तूं जियेताय जाल्यार तुका फाल्यां कितें जाय तें फाल्यांच तुका देव दिता आज दिना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी चिंचा काल्यां पयलेंत आमी जगोन दरी फाल्यां कालें करचें म्हणून जाल्यार फाल्यां तूं उठल्यार न्हय फाल्यां कांय करचें तुवें प्रेज द लॉर्ड इतलो भावार्थ आसा आमकां न्हीद जावन भावार्थ बरोच तूं इतलो भावार्थ आसा की फाल्यां सकाळीं ब्रेकफास्टाक आजत हांव तूं भिजत घालून न्हिदना आमी म्हळ्यार तितली गॅरंटी आहा फाल्यां सकाळीं उठ्ठा म्हणून आमी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून क्रिस्त असो म्हाका कुर्सायला जाल्यार हांव जियेना बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सकट आमी सांगया क्रिस्त सवय म्हाका कुर्सायला त्या देखून आतां हांव जियेता तो हांव न्हय बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता क्रिस्त सवय म्हाका कुर्सायला हांव आतां जियेता तो हांव न्हय बगार क्रिस्त
बगर क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. मुझे तेंजी येता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 तर क्रिस्त तुझे थंय दियेता जाल्यार तो तुज्या अरियेका गरजांनी उदारपणी पावता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्सेस 19. फिलिपिकारां बरयल्लें पत्र 4 अध्याय 19 वाक्य सांगता जेजू क्रिस्त थंय आमकां आशिल्ल्या दराळ संपत्ते वरी, इल्ली संपत्त न्हय, दराळ अनलिमिटेड दराळ संपत्ते वरी म्हजो सर्गीचो बाप तुमच्या अरियकल्या गरजांनी उदारपणी पावतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. एक दीस म्हज्या जिवितांत व्हडले घडीत घडिल्ले. आमी आश्रम चलोवन नवेंत आमकां काले म्हण गोत्तू ना आनी आमच्या हातांत कांय पयशे नात. कांय कानावर आड्यो म्हळ्यार कांय ना. समयान सांगला आमी केला. प्रेज द लॉर्ड. तरी फाटी आमी काले आमी मदर तेरेसान आश्रम चालू करतना 5 रुपया आहले खंय तिचे कडेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजे कडेन कांय नाशिल्लें. कांय नासतना स्टार्ट केलें. आमी मागताले सगळें चड जावन हांव 2-3 घंटे तरी ह्या एडोरेशन मॉनेस्ट्रीन हांगा सकाळीं सादारण एक 8:30 जावन 10:30 11 म्हणसर आमी मागण्या बसताले हांगा. प्रेज द लॉर्ड. मागताले हांगा. प्रेज द लॉर्ड. आनी एक दीस आमच्या आश्रमांत कांयच खानावर विना कांय मागताल्या गेलो. हांव सोम्या कडेन बसलो मागणें केलें. प्रेज द लॉर्ड. 9 o'clock जाताना एक कॉल आयलें म्हाका आनी ते कॉल हांव भायर वचून कॉल काडलें आनी ती म्हणाली तुमकां आश्रमाक कालें बरो जायचें. हांवें म्हणलें पुरो वस्तू कालें तुमी हाडा. हांवें कांय लिस्ट दिवना तांकां. प्रेज द लॉर्ड. कालें हाडा तुमी, कालें हाडा. ओके म्हणाले. हांव सांजेर येता म्हणाले. पूण सांजेर 4:30 वरांचेर एक स्कॉर्पियो गाडी आयली ब्लू कलर. प्रेज द लॉर्ड. आनी तांणी रावयली आनी थंय तांणी सामान खाली करूंक सुरू केलो. सगळे स्कॉर्पियो गाडयेन फुल्ल सामान आनी तें सोडून आश्रमाक कितें पुरो कानावरवी जाय गे ब्रश दवरणं, पेस्ट धरणं, तांतयां आनी कितें दाळ तें पुरो तांदूळ आनी कितें पुरो जाय पळय तें सगळें अनलोड केलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाका तें एका म्हयन्याक पावलें. एका दाळा टेन्शन करन हांव 25 किलो तांदूळ हाडून गेलो जाल्यार तो 25 किलो मात्र हांवें हाडणे जालें. वय की न्ही. हॅलो. ताचे कडेन सांगल्या खातीर एका म्हयन्याचें रेशन भरून दवरलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोविडा टायमार आमकां सन विजिटर्स येनात कोणी कित्याक आमची पब्लिसिटी ना. थोडे फिरकेचे येता केदाळे अप्रूव आयल्यार कांय आमच्या करेजमध्ये 2 खंय वाड्यार कोणी येता तितलेंच. ताजे चड ना बट तितलेंच. त्या कोविडा टायमार आमकां गोत्तू ना कोविड येता म्हण तुमकां गोत्तालें ना न्ही. आमकां ताचे पयलें एका फिरगेचे येता म्हण एका पाद्र्यापान काय एक टेम्प्यार फुल्ल तांदूळ धाडलेला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तितलो तांदूळ आनी कालें कानावर इदान दुसऱ्यांनी पुराय 2-3 वाड्याची आयिल्ली ते जाय तितलें अन्न आमकां दिलें. तें बरलें इतलें की आमकां कोवीड एंड जाता म्हणसर एक कण खंयचें हाडूंक आमकां पडोवना. एक कण 6 month रेशन कंप्लीटली. प्रेज द लॉर्ड. कोविडा टायमार जाल्ली गजाल. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां ह्या पोटी जाल्ली गजाल सांगता हांव. आमकां आतां मस्त गॅस जाय. आमकां इतल्या जाणांक रांदूंक जाल्यार थोडोसो गॅस मेळना. प्रेज द लॉर्ड. आमकां गोत्तालें की गल्फ वार जातालें आनी पुरा पूण आमकां गोत्तू ना. ताका मस्त जाणांनी एबोटी हर एकल्यानी आमकां सांगून जायते लांकूड दास्तान करून दवरलें हांवें. प्रेज द लॉर्ड. जबरदस्त. म्हाका नाका म्हळ्यार अन्न घालें. तांणींत टेम्प्याचे पयशे दिवन तांणींत लांकूड हाडून घालें. इतलें लांकूड हाडून गेलें की आनी 6 म्हयने वार जाल्यार आमकां लांकूड पावता जाय तितलें आसा. संतोश जायना गे तुमकां. हां हें देवाचें काम. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितें जाय आसा कितें जाता संवसारांत तें म्हाका आनी तुका कळीत ना पूण ताका कळीत आसा. तूं देखून ताचें नांव यहोवा हिरे इज द प्रोवायडर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. यहोवा हिरे म्हळ्यार ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವ ಆತ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಒದಗಿಸುವ ಆತ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊವೈಡರ್, ಈಸ್ ಎ ಗಿವರ್. आणि आमी तो दिताना आमी कांय पयशे खर्च करचे म्हूण ना. प्रेज द लॉर्ड. जाय जाल्यार सगळें तो दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हाली मस्त गणित आसात म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत. आमी सादारण आतां 28 years चड जाली, 28 वर्सां आमी जेजूचेर ते डिपेंड जावन जियोवचे. आमी खंयच्या मनशाचेर डिपेंड जावन जियेना. प्रेज द लॉर्ड.
तूं कंत करना सायगे तुज्या जिवितांत कंत आज काडून भायर उडय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तूं कंत करताय जाल्यार जेजू तुज्या जिवितांत आसता मात्र काम करूंक ताका तूं दिनाय. कित्याक तूं कंत करताय न्ही. जेजू सांगता तूं कंत करता जाल्यार करून सोड, हांव वगेत रावता. प्रेज द लॉर्ड. जेजूचे गूण तुमी शिकोवंक जाय. जेजूचे शगूण तुमी शिकोवंक जाय. जेजू कशें आमच्या जिवितांत काम करता म्हणून आमकां जाणा जायचें. प्रेज द लॉर्ड. 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 3 वर्स 18. कोरिंथकाराचे दुसरें पत्र 3रो अध्याय 18वें वाक्य. उक्त्या मुखामळान सोम्याची महिमा प्रतिबिंबीत करता ते आरसे आमी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उक्त्या मुखामळान सोम्याची महिमा. तर आरसे म्हळ्यार जेजूची महिमा खंय प्रतिबिंब जाता. हां खंय तुमचें तें खंय. अंतू हाले हो आरसो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पोरना सोल्ल्यान तुमी पळयल्यार जेन्ना मोइसे इजिप्ताच्या गुलामगिरींत लोकांक भायर हाडटा आसतना ताणें एकाडेन तंबू बांदलो आनी त्या तंब्यांत धर्म पेट दवरली. प्रेज द लॉर्ड. आनी ताणें आराधन करूंक थंय तंबू बांदल्या वेळार देवाची महिमा मोइसेचेर देवून आयिल्ली लोकांनी पळयली. प्रेज द लॉर्ड. आनी देवाची महिमा मोइसेचेर रावुल्ली ताणें पळयली. प्रेज द लॉर्ड. देवाची महिमा तंबांत भरली तांणी पळयलें. प्रेज द लॉर्ड. आनी मोइसेक त्या तंबा भितर जर वचोंक जालें ना तितली महिमा त्या तंबांत आसली तितली महिमा मोइसेचेर आसली. प्रेज द लॉर्ड. तर तुमी जेजू क्रिस्ताक तुमचो सोडवणदार आनी समीकान गेला. तुमी कांय टेन्शन करना जियेता जाल्यार तुमच्या मुखामळार कोणाची महिमा प्रगट जाता. देवाचे. लोक म्हणटाले ताचे थंय देव आसा कशें ताचे मुखामळ पळय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. क्लियर सांगता पळय सांग पावलो. उक्त्या मुखामळान सोम्याची महिमा प्रतिबिंबीत करचे आरसे आमी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमकां पळयतना आमचे मुखामळ पळयतना ही क्रिस्तां थंय जियेतात हांकां खंयचेंत कंत हुस्को ना म्हणून लोकांक कळचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी आमी सोम्याच्या महिमेन चड आनी चड देखून आमी परस जाल्याचे देवाची महिमा आमच्या वस्त्रांनी आमचे मुखामळ पळयतना आमचें जिवीत पळयतना आमचें थंय कितें तरी परस जळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. चड आनी चड परस जळटा आनी ताच्या सारकेचें जावन रुपांतर जाता. जेजून रुपांतर बेश्टें तरी ताबोर दोंगरार रुपांतर जावन दाखयल्लें निशिसा म्हज्या आनी तुज्या भावार्थाक आनी विश्वासाक ती एक बुन्याद जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना तुमी देवा थंय एक जातात केन्ना जेजू देवा थंय एक जावन आसलो देखून तो रुपांतर जालो. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना आमी जेजू थंय एक जाता आमी रुपांतर जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून आमच्या जिवितांत रुपांतराची गरज आसा. तेन्ना रुपांतर तुमी जाता आसतना ह्या संवसाराची कांय तुमकां पडोवनूच आसना. प्रेज द लॉर्ड. कालें कितें जावं दी तुमकां कंत हुस्को खंयचेय ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी म्हणटा पळय आत्मो जावन आसलेल्या सोम्याचें काम हें. आत्मो जावन आसलेलो सोमी. पवित्र आत्मा म्हळ्यार कोण. सोमी. आत्मो जावन आसा तो जीवन जाल्या उपरांत त्या पेंतेकोस्ता दिसा ताचो आत्मो संवसाराक धाडलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां सोमी आमचे थंय जियेता आनी ताचो आत्मोय आमचे थंय जियेता. बाप आमचे थंय जियेता. बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे थंय जियेतना आमी जिवंत देवाची मंदिरां जाल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हें सोम्याचें काम हें. आमी सरेंडर करचें. सोम्या म्हाका जाय तशें तूं कर म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमी पयलें म्हाका दिसता 1996 फर्स्ट रितीर गेल्ल्या वेळार आमकां एक उतार मेळ्ळें. आमी रितीर करूंक गेल्ल्या न्हय आमचें मागणें बरें कशें जाता म्हणून पळोवंक गेल्ल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते वेळा आमकां तें उतार मेळ्ळें. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत 18वो अध्याय तुमी वाचल्यार तुमकां कळटा. आज घरा वचून वाचा. हांगा आमी तें वाचूंक घेतलें जाल्यार मस्त लांब आसा. प्रेज द लॉर्ड. ते एक कुंभाराची आनी जेरेमियाची एक स्टोरी. सरस्व देव सांगता जेरेमियाक वच कुंभाराच्या घरा वच. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो घेता
पहिल्या प्रवादी तो कालें करीत म्हण तो सांगना थंय गेल्या उपरांत हांव तुका सांगता म्हणटा आनी कुंभाराच्या घरा येता आनी थंय कुंभार कालें करता पळय म्हणटा सरस्पर देव आनी तो एक मातयेचें आयदान करता आयदान सगळें सोबीत जालें पूण काडटा म्हणटा तें पाड जालें आनी तो परतेक ती माती मोडटा आनी दुसऱ्यांत आनी एक आयदान करता प्रेज लो पयल्यांच्या की बरें आनी एक आयदान ते दळ सरस्पर देव म्हणटा जेरेम्या प्रवाद्याक ह्या मनशान कुंभारान कालें केलें तुवें पळयलें मो जेरेम्या म्हणटा वय ताणें मातयेचें आयदान केलें तें पाड जालें परतेक ताणें करून आनी एक नवें जालें पूण हांव इस्रायल परजेक संत करतलो प्रेज लो हालेलुया हांव इस्रायल परजेक असंत करतलो मनीस हर एकल्या मातयेंतान केल्लो आमी ताच्या हातांत ती आया माती आसले बरी आमकां आतां एक ते दीस हांवें मागलें समया म्हजें जिवीत सगळें पाड समया जेसू सगळें पाड बिलकुल तुका मानवना हांवें केल्लीं कामां हांवें केलें कर्तुवां हांवें कितें केलां सगळें तुज्या दोळ्या मुखार आसा प्रेज लॉर्ड तूं कुंभार आनी हांव माती हे दळ मुसर ते दळ म्हाका दिसता 33 इयर्स म्हाका आनी ते दळ मुसर हांव खंयच्याच उपकारा पडनातलो मनीस संवसारांत ह्या समाजांत ह्या भुरग्याच्यात ह्या कुटुंबांत ह्या घरांत कोणाकच ते उपयोग पडनातलो मनीस हांवें त्या दीस तांकां मागलें समया आज हांव उपयोग पडनातलें एक आयदान ह्या संवसारांत हांव आसा म्हाका एक उपयोग जावचें बरी एक नवें आयदान म्हाका कर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हें मागणें तुमी मागाचें प्रेज द लॉर्ड घरांत पळय मस्त टायपाचें आयदान आसा तुमचे कडेन न्ही गे ना न्ही गे कादीम आयदानां थोडी पोरणी जाल्ली ती तुमी मेजार दवरनात खंय म्हणी दुसऱ्याक उपयोगाक घालतात न्ही गे बरी आयदानां तुमच्या मेजार आसतात न्ही गे आतां तुमी चिंता तुमी तुमच्या घरांत एक उपयोग पडनातलें आयदान खंय कोण सांदा आतां तें देवा कडेन मागून एक नवें आयदान कर म्हळ्यार देव तुमकां एक नवें आयदान करता उपकारा पडचें आयदान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाक तुमचें एज्युकेशन नाका देवाक तुमचें कितें ग्रेस्तगाय नाका तुमचें घरदार नाका तुमचें आस्तबदीक नाका तुमचें दुडू नाका तुमचें भांगर नाका खंयचें नाका पूण जेजूक तुमी जायचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक नवें आयदान तुमकां करता हांवें मागलें तेंत त्या दीस समज हे दोन सर कोणाकच उपयोग पडनातलें आयदान हें एक नवें आयदान म्हाका कर कशें जेरेम्या प्रवाद्याक सांगलें कशें त्या कुंभारान एक आयदान केलें तें उपयोग पडनातल्या वेळार तित्त माती मोड आनी एक आयदान केलें समज तें तुका मात्र जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या दीस हांवें एक दुसरें आयदान देवान म्हाका केलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया त्या दीस तावन म्हजें जिवीत बदल्लें देवून आज तुमी हेंच मागा देव तुमकां नवें आयदान करतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 2 Corinthians 5:14 सांगता कोरिंथकाराचें दुसरें पत्र 5 अध्याय 14वें वाक्य क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरावन धरल्यांत प्रेज द लॉर्ड कोणाच्या मोगान क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरावन धरल्यांत आनी समेस्त मनशां पासून तूं एकलो मेला समेस्त मनशां खातीर एकलो मेला जाल्यार सगळां ताचे सवय मेल्यांत म्हण न्हू जालें तुमी ऑलरेडी मरण जालें जिवंत आसा जाल्यार आनी मुखली जिवीत क्रिस्ता खातीर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सगळें क्लियर सांगता पळय एकलो मेला मनशां पासून एकलो मेला जाल्यार कोण तो मेला मनशां पासून एकलो मेला जेजू क्रिस्त सगळां मेल्यांत म्हूण जालें ताचे सगळें मरण पावल्यांत म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचो आमी जियेतना आमचें पोरणें जिवीत मरण जालें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तें पोरणें आयदान गेलें आतां एक नवें आयदान जेजू करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमी ऑलरेडी संवसारा खातीर मरण जालें आमच्या जिवितांत आमी मरण जालें जर आज तावन आमी जियेता जाल्यार आमी न्हय क्रिस्त म्हजे थंय जियेता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तसलें आमचें क्रिस्तांव जिवीत जायचें म्हाका डेडिकेटेड क्रिश्चानिटी डेडिकेटेड तुजें हर एक समर्पण डेडिकेशन तूं ह्या संवसाराचो मनीस न्ही यू आर नॉट ए वर्ल्डली पीपल प्रेज द लॉर्ड हालेलुया संवसारांचे आमी न्हय न्ही सगळ्यां खातीर एकलो मेलो जाल्यार आमी ताच्या सांगता मेल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया क्लियर आनी तूं कांय डावट आसा की पळय तुमी वाचा आं कोणाच्या मोगान काल केलां आमकां आरावन धरलां म्हळ्यार घट्ट
तुका घट्ट दामून धरल्यार एक पटलून धरल्यार उस्वास काडूंक गेल्यार कस जातात न्हय. हॅलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तशें सोम्या जेजून आमकां पटलून आरावन धरला आनी आमचो पयलेंचो उस्वास काडला आनी एक नवो उस्वास आमचे थंय फुंकला. देखून आमी नवी क्रिएशन, वी आर द पीपल ऑफ गॉड. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमी देवाची मनशां, देवाचे भुरगे. आमचें जिवीत नवें जालां. पोरणे आमचें जिवीत गेलें, फिनीश जालें. आज तुमी देवाचें उतर आयकलां. आज म्हजें आनी तुजें जिवीत पोरणे कितें आसा तें गेलें. पोरण्या जिवितान नवें जिवीत भरूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून आमकां मुखार सांगता पळया, कोलोस्यांकरांक बरयलें पत्र 3 अध्याय 1 ते 4 वाक्यां. Colossians chapter 3 verse 1 to 4. क्रिस्त सांगता पळया वाच्या. क्रिस्त सांगता ओके, प्रेज द लॉर्ड. पळया सुरूतन वाच्या. क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यात, जर म्हळ्यार पोरण्या जिविताक मरोवन नव्या जिविताक जिवंत जाल्यात, तर हे मेल्या उपरांतले तें घडीत न्हय. जिवंत आसतानांत पोरण्या जिविताक आमी मरोवन एक नव्या जिविताक क्रिस्ता सांगता जिवंक आमी जिवंत उठल्या जाल्यार सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा, संवसाराचे न्हय. आनी कितें जाल्यार सर्गींचे चिंता करा. खंयच्या स्थानार तुवें आसा जे तुका खंयचे थंय रूम रेडी करून दवरला. प्रेज द लॉर्ड. पळय, देवान कितलें पयलें कितें सांगलें जेजून, आतां जाल्यार आमच्या जिवितांत तें जारी जाती आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमी पळया पयल्या घरांनी पळय आसतना आमकां कांय एक रुमां आसलें गे. एक सोंप्यार सैरी बरो आयल्यार लांबो एक मांद्री घालून न्हिदली. ते जाल्यार ते जेजून सांगलां तुमी हांगा न्हिदल्यार न्ही, थंय तुमकां सेपरेट रूम दिता म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हर एकल्यांक तुमकां सेपरेट रूम दिता म्हणून सांगलां जेजून. प्रेज द लॉर्ड. पुरो हांगा पडले कश्ट तुमच्या पुरो, हांगा तुमी काडलेली खंत वावट पुरो फिनीश करता, कान उडया, आसता सुम्या खातीर जियेया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हळ्यार सर्गींच्या वस्तू खातीर तुमी अत्रेगा. थंय क्रिस्ता देवाच्या उजव्याक, तो क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसोवन आसा. क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसोवन आसा. संवसारी वस्तूंक गमान दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड गमान दिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पळया, संवसारी वस्तूंक तुमी गमान दिनासतना सर्गींच्या वस्तूक चड तुमी गमान दिया. संवसारी सोड सोडायचा, टेन्शन करचें, वारीस करचें कांय नाका, गरज ना. अजून ते कशें चलता तशें चलता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. संवसारा विशयान टेन्शन करनाकात, कुटुंबा विशयान टेन्शन करना, वारीस करनाकात. हर एक दीस तुमी टेन्शन करता जाल्यार दिसाक एक दीस तुमच्या जिविताचो उणो करते येतात गे, तुमच्या अवगुणे जाते आसा गे. ते देवा खातीर तुमी जियेता जाल्यार ते बरें टेन्शन करी जेता म्हणना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमी मस्त जाण सांगाती आसला, मस्त व्हडले म्हजे फ्रेंड सर्कल आसले. पूण देवा ते आयल्या उपरांत ते फ्रेंड सर्कल पुरो हांवें सोडले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून मुखार सांगता पळया, सर्गींच्या वस्तूंक चड मन दिया, कित्याक तुमी मेल्यात. तुमची जिणी क्रिस्त सगळें देवातय आतां लिपोवन आसा. तुमी ऑलरेडी संवसाराक मरोवन जाले, तुमी मेल्यात. म्हळ्यार तुमची कूड देवाक समर्पण करून दिल्ल्या वेळार, तुमचो आत्मो देवाक समर्पण करून दिल्यार तुमी देवा थंय जियेतात, क्रिस्त सवय जियेतात, संवसारा खातीर तुमी जियेनात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थोड्यांक कितलें सांगलें रे, आज तुमी इतलें बरें आयकलें न्ही. भायर एक गाडी भर तुमी ओट्टूक मेळा, परते कंतू सारना ते तुमी पळय की न्ही. तुमी आतां आयकलें म्हळ्यार इतलें बरें आयकलें न्ही. आतां तुमकां एक 10 मिनटां भायर सोडल्यार तुमी एंत उलयतात. भुरग्यांची कंत, कामाची कंत, आनी काले कंत. प्रेज द लॉर्ड. हे दाळा तुमी हाचेतान भायर येतात मोगाच्या भाव आनी भयणी. टायम आयलो आनी की हे संवसाराचें जिवीत नाका. प्रेज द लॉर्ड. जुवांचो वांजेल पयलें पत्र, जॉन 1 John chapter 3 verse 1 to 2. जुवांचें पयलें पत्र 1 John chapter 3 verse 1 to 2. पळया
कितलो मोग बापान आमचेर ओतला, कितलो मोग. आतां बापान आमचो मोग केल्ले बरी, कोणेय तुमचो मोग केला ह्या संवसारांत. जावं तुज्या बापायन, तुज्या आवयन, तुज्या घोवान, तुज्या बायलेन, तुज्या भुरग्यान, तुज्या नातरांनी मोग केला गे ना बा, ताचे इतलो मोग केल्लो कोणी ना. प्रेज द लॉर्ड. देखून सांगता पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. हो कितें मोगाचो आपोस्तल न्हय, तो सांगता मोगा विशय. तसो वांजेल वासिचे जुवांचो वांजेल, ताका म्हणटात मोगाचो वांजेल म्हणून. ताची पत्रां मोगाची, ताचें उगडापण पळया. हर एक जुवांक हर एक संगती देवान रिवील केल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. संवसारांत येदोळ आयिल्ल्या पैकी जुवांक तितलें रिविलेशन दिल्लें तितलें देवान कोणाकी दिवना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक ते एक जण सादारण एकच परमेश्वरान एझेकियल आनी दानियल नवेस्तल्ल्यान जुवांव. प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही दानियेलाचे ग्रंथ आणि उघड्यापणाचे ग्रंथ तुम्ही वाचा, समासा म्हणता आसा ते. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हणून ताणें आपोवंक ताणें फावो केला. आमकां देवाची भुरगीं म्हणून आपोवंक ताणें फावो केला. निजा की आमी देवाची भुरगीं. सकाळ आमी सांगया निजा की हांव देवाचो भुरगो, ह्या देवाचें भुरगें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. संवसार आमकां वळखना, कित्याक देवाक तो वळखोंक ना. संवसार आमकां वळखना. कितलें बरें केलें, कालें केलें रे. थोड्यांक ते नावार्थी मनशां मात्र ते सन्मान, तुमकां सन्मान नाका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ती फुलांय नाकात, तो उमय नाका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून तुज्या जिवितांत गेदाळाय तो सन्मान बरा खंयचेय नाका, बिलकुल काणगे नाकात. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां जर संवसारांत तुमी सन्मान काणगे जाल्यार तुका तुवें केल्ल्या कामाचें इनाम मेळोवन जालें, थंय वयर काय ना सन्मान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून सन्मान हें बरा गरजेचें न्ही. प्रेज द लॉर्ड. पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. देवाची भुरगीं म्हणून आपोवन ताणें आमकां फोव केला. निजा की आमी देवाची भुरगीं. संवसार आमकां वळखना, कित्याक देवाक तो वळखोंक ना, मोगाचें ना. आतां आमी देवाची भुरगीं. फुडें कितें जातलें तें आमकां येदोळ उगडापें परी जावना. प्रेज द लॉर्ड. आतां आमी देवाची भुरगीं. मुखार कितें जातलें आमकां उगडापें जावना. पूण तें उगडापें जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतले हांव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तें उगडापें जाताना देवाक आमी मुखामुखी आमी देखतले हांव. कशें देव पळय एकल्या कडेन मात्र मुखामुखी उलयल्लो आसा. म्हयसे कडेन मात्र, म्हयसे कडेन मुखामुखी उलयतालो देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दुसऱ्यांक पुरो खाली आवाज आयकतालो. मुखामुखी उलयले की दर्शन ना. जेजू कडेन जाल्यार तसो ताळो मात्र आयकल्लो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मनशांक कोणाकी देव पळोवंक मेळोना, मुखामुखी उलयतालो म्हणटा. आमी तशेंच हे संवसाराचे पयन काबार जातस देवाक हांवें कितें आज तुमी आयकलां तें तुमकां उगडापें जाताना देवाक तुमी मुखामुखी पळयतल्यात. प्रेज द लॉर्ड. फेस टू फेस. प्रेज द लॉर्ड. तें फेस टू फेस पळयत जाल्यार तें देवाचें एनॉयंटींग तुजें तें आसा जें ना जाल्यार तूं भस्म जावन येशी. म्हयजे सांगलें जायना तुका मुखार पळोवंक जायना, कित्याक म्हळ्यार हांव वेच आसतना तूं भस्म जावन येशी. देखून तुका हांव खांचीन घालतां, ताचे वयल्यान हांव तुका पाशार जाता. म्हजी फाट मात्र पळय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून तें एनॉयंटींग कशें म्हयजे देवाच्या मुखामळ पळयतलो मागीर तें एनॉयंटींग ताका मेळ्ळ्या उपरांत, तें अभिशेक ताका मेळ्ळ्या उपरांत त्या 40 दीस सिनाय पर्वतार तो आसलो उपास मागणें करून सकला येताना ताचें तोंड कितें जालें परजळटलें आनी ताणें एक तुवालो मुखामळाचेर घालो. प्रेज द लॉर्ड. थंय म्हणटा मैजेचें मुखामळ परजळतालें. ते दोळमसर मैजेचें तोंड आशिल्लें तें एनॉयंटींग रिसीव करतना मैजेचें मुखामळ जालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आज तुमचें तोंड वचून मुखामळ जायचें. तें एनॉयंटींग तुमी रिसीव करचें आज ह्या मागणान. बेश्टें तरी हांगा येवन तुमी कांय फायदो ना. तुमी अर्जेकल्यांनी तें रिसीव करून तुमी फाटीं वचचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. येदोळ पर्यंत उगडापें जावना, पूण तें उगडापें जाताना देखून आमी देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतले जाल्यार आमी ताचे सारकीं जातले मनशां हांव. प्रेज द लॉर्ड. आमी कोणा सारकीं जातले हांव देवा सारकीं जातले हांव. कित्याक म्हळ्यार आमकां रसलां कोणाच्या सारक्याचें, कोणाच्या स्वरुपाचें. तर मेल्या उपरांत आमी कोणाचे बरी जातले हांव देवा बरी. आमचें रूप म्हळ्यार कांय चेंज जायना.
आमची इमेज आसा पळय ती चेंज जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी आसा तशें देवाक पळयतले, मुखामुखा आमी पळयतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून माथ्या वांजेल सांगता 6 अध्याय 20 आनी 6 वाक्या जेजू सांगता पळय खंत करतल्यांक. जेजूचे हे उतर वाचा तुमी. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 26 पळया. वाचा थंय आसा बॉर्डर आसा पळय. पळया अंतराळाची सुकणी ती वंपिनात, लुविनात वा तुपे आनी पुंजयनात, तरी पूण तुमच्या सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्या की उत्तीम न्हय गे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुम्ही पळयलां गे ह्या कावळ्यांनी खंय मनी व्हरून स्टॉक करून दवरचे. मुयो स्टॉक करून दवरतात, सुकणी खंय स्टॉक करून दवरतात गे ना. आमचे बरी फ्रिजान दवरची सवय ना, फ्रेश खावची सवय तांची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमची सवय मात्र तुम्ही फ्रिजान पळय. जापानान प्रोडक्शन केल्लें न्ही पयले, पूण जापानान तसो केदाळे फ्रिजान खंयचेय दवरनात ते आमकां मात दिलां दवरून खाया म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. ते फ्रेश खातात. सुकणी केदाळे स्टॉक करून दवरलें खायनात. प्रेज द लॉर्ड. स्टॉक करून दवरून की दवरनात ती तांचे फ्रेश खानात. प्रेज द लॉर्ड. तर आमच्याकी बरी आसात न्हय सुकणी. देव म्हणटा तांच्याक उत्तीम तुमी. प्रेज द लॉर्ड. कंत करची सोन सोडा. तर तुमच्या भुरग्यांक समर्पण दिता जाल्यार खंयच्या परिस्थितीक ती वचोन दी, खंयच्याय वायट सोयांक वचोन दी, देव तांकां फाटी हाडून सुवार्ते खातीर उपयोग करून तुमच्या मुखार दवरता तुमच्या भुरग्यांक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कीर्तनाचो ग्रंथ 90 चॅप्टर 90 10 चॅप्टर 90 वर्स 10. आमची जिविताची अवधी वासा 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 कितली वर्सां. हां बोड भलायकी आसल्यार 80 म्हळ्यार 80 हां. पूण चड करून सगळीं हाडटात कश्ट दूख आनी बेगीन ती फिनिश. आनी आमी नांस जाता. नांस न्ही नांस जाता. देखून तुमी एटलिस्ट मरता म्हणसर जियेचे हरी एकले न्ही आमी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमकां वर्साचे लेख नाका, कित्याक देवाचे उतर सांगता आमी संवसारांत 1000 वर्सां जियेल्यार एक दीस जियेल्ले बरी. संवसारांत एक दीस देवाच्या आंगणान जियेल्यार 1000 वर्सां जियेल्ले बरी. म्हळ्यार देवाक 1000 वर्सां 1 वर्सा बरी, देवाक 1 वर्स 1000 वर्सां बरी. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमचे आवक वर्सांनी मेजूंक जायना म्हणटा जानवायेचें पुस्तक. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या आवक वर्सांनी मेजूंक जायना. कीर्तनकारान तितल्या वर्सां दिल्यां सांगलां आमकां. पूण एक्चुअली वर्सां देवाच्या उतरा प्रकार पडना जाल्यार पळयार आमकां 120 म्हणसर आसात वर्सां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उणी म्हणून करून 120 गायला तर 100. पूण मनशाचें जिवीत देवा ते नातल्या वरवीं एगिंत तो नांस जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून आमी देवाचीं भुरगीं निमाणे. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33. माथ्या वांजेल 6 अध्याय 30 आनी 3 वाक्या. देखून सोदा तुमी पयले देवाचे राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सोर वस्तूय तो तुमकां दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर पयले आमी करी जायल्लें काम काले देवाचे राज सोदचें पयले पळय. सोदा देखून सोदा तुमी पयले देवाचे राज आनी ताची खुशी तुज्या जिवितांत कशें म्हण तें सोदून काड आनी ताची खुशी जारी करूंक पळय. तुजी खुशी जारी करूंक पळय नाका. तुजी खुशी जारी करूंक येतना जावंक पुरो तें एक्सिडंटा, जावंक पुरो तें निराशपण, जावंक पुरो ती सलवणी, जावंक पुरो रिणाचे भार पुरो तुज्या जिवितांत येतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. संवसाराची आस्त बरी सोदच्या पयलें कालें सोदीचें देवाचें राज. देवाचें राज सोदा तुमी देवाचें राज आनी ताची खुशी आसतना मागा. जेरेमिया 29 वर्स 11. जेरेमियाचे प्रवादीचें पुस्तक 29 अध्याय 11 वाक्य. तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसली येवजण्यो आसात तो हांव मात्र करेंस जाना. तुमच्या हिता पासत केल्ल्यो येवजण्यो न्हय, तुमच्या केस्ते पासत केल्ल्यो येवजण्यो, बरवशान भरलेलो फुडार तुमकां मेळचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो तेजारी जावंक मागा. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. आज तावन इतल्यांत म्हाका समिया तुजी योजना कितें आसात म्हजें तें जारी कर. म्हजी योजना कितें आसात एक्की जारी करूंक सोडी नाका समिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. युअर विल बी डन. तुजी कितें खुशी आसा, तुजी कितें योजना आसा ती म्हज्या जिवितान जारी कर. जेजू तूं कितें सांगताय जो ताळो आयकोंक म्हाका दी, तुवें सांगलें बरी हांव करता. प्रेज द लॉर्ड. त्या दाळो तुमकां प्रॉस्परिटीचेर प्रॉस्परिटी मेळटा. जाय जालें संवसारान कितें जाय तें सगळें मेळटा. पयलें तुमी देवाचें राज सोदिचें. प्रेज द लॉर्ड. आमी पुरा सोदता हें एक सोडून देखून हें आमी पयलें काम करी जाल्यार दुसरें पुरा देव आमकां दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सगळ्यात आमी उबी रावया. आज आमी ती देवाचें एनॉयंटींग अभिषेक आमी काणया मागोवच्या भावा आनी भयणी. आज तावन तुमची कंत सोडून सोडा. जेजूक समर्पण. जेजू म्हजी हांव तूं खंयच्या खातीर कंत करताय? भुरग्यां खातीर गे, तुज्या मकला फुडारा खातीर गे, सगळें जेजूक समर्पण कर. जेजू आज तावन हांव कंत करचें सोडटा ती सगळी तुका दिता जेजू. आतां कंत करचें समर्पण कर दिवन फाटी येताना परते कंत करना वचनाकात. तुमी देवाचें उतर निर्फळ करनाकात मागोवच्या भावा आनी भयणी. जेजू तुमचो मोग करता. देखून हे उतार आज सगळें प्रिपेर केल्लें देवान. तुमकां कंतीतावन भायर काडचें, कश्टांतावन भायर काडचें, निराशपणांतावन भायर काडचें, पिडेतावन भायर काडचें. तुमी म्हजी भुरगीं म्हजे सांगता आसल्यार, म्हजे सांगता जियेल्यार संवसाराची कंचेत कंत हुस्को तुमी करचे न्ही. कित्याक हर एका तुमच्या गरजांनी उदारपणी पावतलो म्हण जेजून दिल्ली बसावणी उडासा दोरा. देवा तुजी योजना म्हणजे तें जारी कर जेजू म्हण मागया. म्हजे सांगता तूं राव जेजू. म्हजे सांगता तूं जिये जेजू. हांव तुजे सांगता जिवंक आशेता. हांव तुजे सांगता रावंक आशेता. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಲು. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಲು. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಲು. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಲು. ಹತ್ತಿರವಿರು ಯೇಸುವೇ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. बायल्या गांवांत काम नासल्या खातीर मागया. युकेंत काम नासतना जायतीं भुरगीं आमची कश्ट जातात तांचे खातीर मागया. तानिया म्हणल्या जनिशा म्हणल्या एका भुरग्या खातीर जायत्यांचे आमकां मॅसेज आयल्यात. युकेंतान जायत्या जाणांक कामां नात ते तांकां बरीं कामां मेळच्या खातीर. गल्फ राष्ट्रांनी जायत्या जाणांची कामां गेल्यात, रजा दिल्या, घरां आसा, गांवाक येवंक तांकां फ्लायटां नात ते कश्टांत आसा ते. तांच्या मनपुरा म्हारग जाल्या. दुबयंत, बहरेनांत आनी तशेंच कुवेटांत जायते लोक कश्टांत आसा. तांच्या जिवितांत जेजूचें हजरपण आसूं दी म्हणून मागया. देवाची काकुळटांनी करपा त्या भुरग्यां खातीर. जायतीं जाणां गांवांत आयिल्लीं बायल्या गांवांक वचूंक जायना, कामां नात तसल्यांक दिसभर तो ग्रास देव फावू करून दी म्हणून मागया.
ಬಲಹೀನ ವೇಳೆಯೋಳು ಬಲವಾಗಿ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಬಲಹೀನ ವೇಳೆಯೋಳು ಬಲವಾಗಿರು ಯೇಸುವೇ, ಅಜ್ಞಾನದ ವೇಳೆಯೋಳು ಜ್ಞಾನವ ನೀಡು ಯೇಸುವೇ, ಅಜ್ಞಾನದ ವೇಳೆಯೋಳು ಜ್ಞಾನವ ನೀಡು ಯೇಸುವೇ, ಹತ್ತಿರವಿರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಲು, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಲು, ಸೈತಾನನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡು ಯೇಸುವೇ, 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 ವಾಕ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಕೊಡು ಯೇಸುವೇ, ವಾಕ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಕೊಡು ಯೇಸುವೇ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಕೊಡು ಯೇಸುವೇ, ವಾಕ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡು ಯೇಸುವೇ, ಹತ್ತಿರವಿರು ಯೇಸುವೇ, Yes, Lord Jesus. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಲು, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಲು, ಮಾರ್ಗ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರು ಯೇಸುವೇ, 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 ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾ ನನಗೆ ನೀಡು ಯೇಸುವೇ,
ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವ ನಮಗೆ ನೀಡು ಯೇಸುವೇ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವ ನನಗೆ ನೀಡು ಯೇಸುವೇ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವ ನನಗೆ ನೀಡು ಯೇಸುವೇ. ಹತ್ತಿರವಿರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಲು. 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 ಹತ್ತಿರವಿರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಹತ್ತಿರವಿರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ